Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Maiman Jesu, Stuti Jesu, Pandan Jesu, Aradan Jesu, JJ Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. भावभयणींनो देवान आमकां मस्त वेळ दिला आजे आमी देवाचें उतर आमी पळयता उपदेशकाच्या पुस्तकांत हर एका वस्तूक एक काळ आसा आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावभयणींनो देवान आमकां वेळ दिला जायते फावटी आमकां काम करूंक वेळ दिला जायते फावटी आमकां विशय उगोवंक वेळ दिला जायते फावटी आमकां कांय लेख आमकां उलोवंक वेळ दिला आज आमकां देवान वेळ दिला मागोवंक वेळ दिला आज मागोवंक वेळ दिला देवान 1 घंटो आज आमचो जायतो लोक आज थंयसर रॅली काडून आसात ते रॅली काडून आसतना आमकां थोड्यांक देवान इल्लोसो आमकां रॅलीक वचूंक जावना आमकां देवान आमकां मागोवंक वेळ दिला तांचे खातीर आनी संवसाराच्या गरजां खातीर आमी मागया देखून हो वेळ जेजू सांगता आमी करसिता आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागया देवान आमकां हो वेळ दिला 1 घंटो देवान दिलें देणें देवान दिली मिसांव आमकां आमी सगळ्यांनी आयच्या ह्या आराधना वेळार कश्टांत आसल्या खातीर मागचें आनी कश्टां खातीर दुर्बळां खातीर व्हांवून काडटल्या खातीर मागचें असा विशयान पावस ताची फेस्त जावन आसा आज ताच्या पाटला उतरां खातीर वैश्यांती भावां खातीर आमी विशेष रितीन मागचें विशयान पावसाच्या सांद्यां खातीर ताच्या खाला दुर्बळ्या कुटुंबां खातीर मागचें आनी इसली सेवा करतल्यां खातीर मागचें देखून आज ह्या मिसाच्या ह्या आराधनाच्या वेळार आमी मागया कश्टांत आसल्या पासत कोणाक आमच्या मागणेची गरज आसा सगळ्यांचो उडास करया तांचे खातीर मागया उंड्या रुपाराच्या जेजू मुखार आमी दिंबेर पडया आराधना तुका करता जेजू आराधना तुका करता जेजू आराधना तुका करता जेजू आराधना तुका करता जेजू समाधान मुझे जोड़ता जेजू समाधान मुझे जोड़ता जेजू काळजाता काळजाता काळजात्रा काळजात्रा काळजाता काळजाता काळजात्रा काळजात्रा उंड्या रूपा काळार जाऊन उंड्या रूपार हाजार जाऊन उंड्या रूपा
हजर जाऊन उड्यार पार हजर जावन अंकारांत दिवो पेटयलोय अंकारांत दिवो पेटयलोय उंड्यार पार हजर जाऊन उड्यार पार हजर जावन अंकारांत दिवो पेटयलोय अंकारांत दिवो पेटयलोय अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया आतानी सर्वदा आतानी सर्वदा आतानी सर्वदा आतानी सर्वदा होय सम्या उंड्यार पार तूं आमचे मुखार हजर आसाय अंधकारान दिवो पेटयताय सम्या तूं जल्मल्या त्या काळार संवसारीक काळोख भरून गेल्लो मनशाच्या काळजांनी पातकासो काळोख भरून गेल्लो मनशाच्या जिवितांत स्वार्थसो काळोख भरून गेल्लो मनशा मदलो मोग पयसावन दुस्मान कसो काळोख भरून गेल्लो मनशांतूय खालतेपण पयसरून अहंकार आनी गर्वसो काळोख भरून गेल्लो तुका वळखोंचे तसले परिसर थंयसर नातिल्ले सम्या एक मनशां तूं संवसारांत जल्मलोय पूण तुका ते वळखलें नात देव मनीस जाल्लो तुका मनशांनी स्विकार केलें ना मनशांनी तुका तिरस्कार केले तुवें आमचे खातीर हाडलो तो मोग मनीस समजले नात कित्याक तांचे ती काळोख भरून गेल्लो स्वार्थ भरून गेल्लो आनी मोग तांचे ती नातलो सम्या असल्या मनशा कुळाक तुवें मोग हाडलोय उजवाड हाडलोय सम्या कितले जण पिडेस्त तुझ्या त्या काळार त्या रस्त्यांनी भीक मागताले कितले कुर्डे मनीस दिश्ट नासतना काळोखांत आसले कितले जण तांच्या पिडेशिंत मोग आनी तांकां चिकित्सा नासतना काळोखांत आसले पूण सोम्या तांकां उजवाड जालोय तांकां तुवें पिडा गुण कर्ण तांच्या जिवितांत दिवो पेटयलोय सोम्या उजवाडाचो तांची पिडा गुण कर्ण तांचे नवे जिवीत तुवें उजवाडयलें दिश्टनांतल्यान दिश्ट दिली आयकनांतल्यान आयक अशें केलें सोलोंक तांकांतल्यान सलाशें केलें उलोवंक जायनांतल्यान उलयशें केलें सोम्या उजवाड जावन ह्या संवसारांत येयलय आनी सोम्या तुज्या बापान हो वेळ तुका दिल्लो आनी ह्या वेळांत तुवें तुजें काम केलें सोम्या आज आमी तुजे मुखार आसांव दिंबयेर तुजे मुखार आसांव दिंबयेर आमची ती मुस्तुतान ती काळोख आसा स्वार्थसो काळोख आसा दैत्य पटी आमची ती रागाचो काळोख आसा दैत्य पटी आमी संवसारी विचार आशेचो काळोख आसा आमची ती मस्राचो काळोख आसा वायट वडण्याचो काळोख आसा आमच्या विशयान चिंतत असलो काळोख आसा आनी ह्या काळोखांत आमी सरबडटा तुज्या मोगाचो अनुभव
आमच्या जिवितांत जावं दी आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या घरांत जावं दी आमी काम करचे कडेन जावं दी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सोम्या आमी भोगूंक जायनात जाल्यार कश्ट जावं सोम्या आज हो वेळ तुवें आमकां दिलाय आज आमकां वेळ दिलाय तुवें जिवीत बदलोवंक आज तुमकां वेळ दिलाय दिवो पेटोवंक आज तुमकां वेळ दिलाय जिवीत नवें करूंक आज तुमकां वेळ दिलाय आमच्या जिवितान हेरांक उजवाड जावंक सोम्या ह्या खातीर हांव तुका म्हजें जिवीत समर्पितां तुजे मुखार हांव सर पडतां तुका आराधन करतां तुका वंदन करतां म्हजें जिवीत उजवाडाय म्हूण मागतां आराधन तुका करता जेजू आराधन तुका करता जेजू समाधान म्हजें जोडता जेजू समाधान म्हजें जोडता जेजू काळजाता हर एक घडी मोगान राखून 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 बाबार्थान म्हाका नेटयलाय भावार्थान म्हाका नेटयलाय अर्गा तुका जेजू राया अर्गा तुका जेजू राया अर्गा तुका जेजू राया अर्गा तुका जेजू राया आता आणि सर्वदा आता आणि सर्वदा आराधन तुका करता जेजू समाधान म्हजें जोडता जेजू काळजांत राव काळजांत राव काळजांत राव म्हज्या काळजांत राव आराधन तुका करता जेजू समाधान म्हजें जोडता जेजू काळजांत राव काळजांत राव काळजांत राव म्हज्या काळजांत राव काळजांत राव काळजांत राव काळजांत राव म्हज्या काळजांत राव हाल्लेलुया 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 Bushia Bobinino Zuonso Wangel Adeyek Wakik Tonam Kasanta Vela Kala Purvi Subd Aslo Subd Deva Save Aslo Subd Dev Down Aslo Ani Subd Masalo
आनी आमचे मदें जियेलो. 14वें वाक्य सांगता शब्द मास जालो आनी आमचे मदें जियेलो. कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शब्द मास जालो आनी आमचे मदें जिलो. वेळा काळा पूर्वी पळया देवाकी वेळ आसलो आनी तो वेळ मनशा रुपार संवसारांत ताच्या पुताक धाडचो. आनी तो वेळ येता आसतना देव आपल्या पुताक मनशा रुपार तुमचे आनी म्हजे मदें आमचे मदें तो पाठयता. पळया शब्द आसलो देव मनशा रुपार येता. आनी इतलें मात्र न्ही, हो वेळ देवान मनशा सोडवून दिवचो. एक वेळ आसा मनशान काळोखांत आसलो, आतां एक वेळ आयलो मनशाक देवान उजवाडाक हाडचो. येदोळ मनीस काळोखांत आसलो, आतां मनशाक देवान उजवाडांत हाडलो. येदोळ मनशाचें जिवीत काळोखांत भरून गेल्लें, आतां तें उजवाडांत भरता. कितलेशे जण उजवाडांत चलतात पळया. कितलेशे जण तो हारीकार जेजू कडेन काळोखांत आयिल्लो, पातकांत आसलो, तो पिड्यांत आसलो, उखलत काडिल्लो, पूण जेजू लागीं आयले तक्षणा जेजून ताची पातकां बक्षिली. ताच्या आत्म्यांत उजवाड फंकलो. जेजून ताची पिडा गूण केली आनी त्या घडये ताच्या आत्म्यांत कुडीन ती उजवाड फंकलो. ताचें जिवीत बदल्लें. नवो मनीस जावन तो गेलो. समार्याच्या बांयच्या काट्या कडेन ती स्त्री जेजूक भेटली. त्या वेळा काळोख घेवन ती आयिल्ली. तिच्या जिवितांत काळोख आसलो, कित्याक ती पातकांत जियेताली. आनी जेजून तिचे कडेन पिवूंक उदक विचारलें. आनी ह्या वेळार ती जेजू कडेन उलयता. ह्या वेळार जेजू तिका काळोखांतलें भायर हाडटा. तिची वायट जिणी, खोटी जिणी कसली म्हण तिका उगडापी करता. आनी ती स्त्री जेजू थंय जिवीत आसा, उजवाड आसा म्हणून समजता. आनी ती काळोखाची जिणी सोडटा आनी उजवाडाच्या कुशीक वेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर पळया कितलें बोळादीक. शब्द मास जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तोच जेजू बाबा भयणी आज आमच्या मुखार आसा. आज आमी कितलीं जाणां काळोखांत आसा. आज संवसार कितलो काळोखांत आसा. आज आयचो संवसार आनी चड आनी चड काळोखांत वेता. आमी मागजे मस्तू, कित्याक आयचो संवसार देवाक विसरला. देवाक विसरून काळोख भरून गेला. त्या देखून मनीस आज देवाचो मोग करिना. कितलींशीं जाणां तांच्या घरांनी मागणें सोडलां. कितलींशीं जाणां भावार्थ सोडला. कितलींशीं जाणां देवाक वळखनात, थोडीं मिसाक वचनात. आज कितलेशीं क्रिस्तांव भावार्थ क्रिस्तांव राष्ट्रांनी तो नपयस जाला. आज देव ना म्हणलें नास्तिकतेची चिंता सोडून येता. मनशाक देवाचें संगतपण नाका. मनीस काळोखांत आसा पळया. देव आज संवसारांत कितें घडटा पळया काळोखांत. आज कितलीं झुजां चलतात. त्या काळोखांत आसलो तो रशियाचो पुटीन त्या जागी त्या स्वार्था खातीर युक्रेन देशाचें झूज मांडलें आनी तें आजुनूय चलता. काळोखांत आसा ते. उजवाड ना, मनशाचो मोग ना. मनशांक लगाट काडटात, जिवेशी मारतात. आज इस्रायल आनी पॅलेस्तीन आज आतां परत लेबनॉनांत बॉम्ब पुडटात, लोक मरतात. भाव भयणींनो, काळोखांत आसात. संवसारा खातीर, संवसारी वस्तू खातीर, अधिकारा खातीर भाव भयणी इतलें घडटा की काळोख आसा. आमच्या गांवांत आमी कितलीं विविध धर्माचे जियेता, पूण आज मलगड्यांत काळार तो मोग आमचे ती उणो जाला. आज द्वेश बरोवन गेला.
एकामेकात धर्म जातकात म्हणून झगडून पडतात, लढाई करतात. आज जेजून उजवाड जावन आमच्या मदींची गरज आसा. त्या जेजूचो आधार आमकां गरज आसा. सोम्यान उजवाड आमची गरज आसा. देखून त्या सोम्याच्या उतरा प्रकार तो उजवाड आमी मागया. तुमची जाप सोम्या आमी तुका अर्घन दिता, आमी तुका वाकणता. सोम्या आमी तुका अर्घन दिता, आमी तुका वाकणता. इसाया प्रवादी पुस्तक म्हणटा, मुझे सेवक संतोष बरीत काळजान बोब मारतले. सोम्या आमी तुका अर्घन दिता, आमी तुका वाकणता. कीर्तनगार म्हणटा, तुजे ओझे सर्वेस्वराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. सोम्या आमी तुका अर्घन दिता, आमी तुका वाकणता. पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 सांगता, देखून देवाच्या बळवंता काल तुमकांच तुमी खालती करा आनी ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सोम्या आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणता. परत कीर्तनगार सांगता, 9:1 कीर्तनांत आमकां इसाया प्रवादी सांगता, 40व्या अध्यायांत थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नसलेल्यांक तो घटाय दिता. आमी तुका वाकणता. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक सांगता, थकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो, भागून गेल्ल्यांक हांव ददोशी करतलो. कीर्तनगार 3:31 कीर्तनांत सांगता, सर्वेस्वराचेर विश्वास दवरलेलो धैर्य घेया आनी तीर रावा. सोम्या आमी तुका अर्घन दिता, आमी तुका वाकणता. इसाया प्रवादी सांगता, हांव सर्वेस्वर हेंच म्हजें नांव, म्हजी महिमा दुसऱ्या कोणाकच मेळोवंक दिना. म्हजी स्तुती मुर्तींक हांव फावो जावंक दिना. सोम्या आमी तुका वाकणता, आमी तुका वाकणता. इसाया प्रवादी ताजे पुस्तकांत सांगता, देव ल्हानांतल्या ल्हानांत 1000 उत्पन्न जातलीं, निमाण्यांतल्या निमाण्यांत एक बलिश्ट राष्ट्र उपजतलें. फावो तो काळ येयलो म्हणटच हांव सर्वेस्वरान हें तुर्तान करतलो. सोम्या आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणता. लेवीचें पुस्तक सांगता, ताणें सगळ्यो खळखत वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात आनी काळा पुरत्यो केल्यात. सोम्या आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र सांपावलो सांगता, आपणाचो मोग करतल्यांक सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पोडाश्यो करता. सोम्या आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणता. इसाया प्रवादी सांगता, जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें वेंचून काडलेल्या जेशुराना भिये नाका. सोम्या आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणता. कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र सांपावलो सांगता, कोण क्रिस्त तें जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालां. सोम्या आमी तुका कीर्तनगार सांगता, पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता, तांचे गाय तो बांदता. सोम्या आमी तुका अर्घ दिता, आमी तुका वाकणता. भाव भयणीनो, देवाचें उतर एक आमकां सांगता पळया, देव आपल्या उतरां मारिपाक आमकां सगळ्यांकी गूण करता, आमकां नितळ करता, आमकां उजवाडयता, काळोखांतल्यान भायर हाडटा, देवाचें उतर सुटका दिता. कितलेशे जाणांक एक उतार पळया, त्या उतरांत असो बड सकत उजवाड करपा आनी ते देवाचें रूप. आनी त्या देखून ते उतरा खातीर आमी देवाची स्तुती करया. सगळे आमी देवाक होगलाप दिवन गीत गावया आनी त्या सर्वेस्वराची स्तुती करया. ಇರುವವನಲ್ಲಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು
ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ
उबी रावया भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकुया उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वाक्य 1 हर एके वस्तूक एक काळ आसा आकाशपंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा एक वेळ जल्मो एक वेळ मोरोंक एक वेळ रोवंक एक वेळ रोयलेलें उमटून काडूंक एक वेळ जिवशी मारूंक एक वेळ बरो करूंक एक वेळ मोडूंक एक वेळ बांदूंक एक वेळ रडोवंक एक वेळ हांसूंक एक वेळ रुदान करूंक एक वेळ नाचूंक एक वेळ फातर भायर उडोवंक एक वेळ ते एकठांय करूंक एक वेळ ते वेंगूंक एक वेळ वेंगी नासतना रावूंक एक वेळ सोदूंक एक वेळ सांडूंक एक वेळ सांबाळूंक एक वेळ भायर उडोवंक एक वेळ पिंजोवंक एक वेळ शिवोवंक एक वेळ ओगी रावूंक एक वेळ उलोवंक एक वेळ मोग करूंक एक वेळ द्वेश करूंक एक वेळ झुजोवंक एक वेळ शांतीन जियोवंक वावरड्याक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो मनशांनी परिश्रमान करचे खातीर देवान ताका दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो ताणें सगळ्यो वस्तू काळा परत्यो केल्यात त्या भायर ताणें तांच्या काळजान अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या तरी आरंभातून शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक ताच्या जायना तांणी आपली जीणभर संतोशांनी कुशलाय भोगचे प्रासड अदीक बरें दुसरें तांकां कांयच ना म्हणून समजलो मनशान खावचें पियेवचें आनी आसच्या वावराचें फळ भोगून संतोश भरीत हें देवाचें संतोश भरीत आसचें हें देवाचें देणें जें देव करता तें सदांकाल आसतलें म्हूण हांव जाणा ताका सडीत कांय मेळोवंक जायना वा तांतलें काडूंकय जायना मनशान देवाक भिवन चलचे खातीर ताणें हें केलां जें आतां आसा तें आदीं आसलें जें फुडें आसतलें तें आतांच आसा जें घडलां तें देव सोदून काडटा देवाचें उतर हें बाबा भयणीनो एक घडीभर आमी बसया मोठ्ठो नियाळ करया आयच्या देवाच्या उतराचेर आमकां सगळ्यांक देवान वेळ दिला मस्त जाणा थोड्या आमचे आमी म्हणच्या म्हाका वेळ ना बिजी आसा हांव तो बिजी आसा जाल्यार तो कालेंगी करच्यान तसो वेळ करशिता पण देवान आमकां सगळ्यांक कितें म्हणी करूंक वेळ दिला देखून पयल्या सुवातेर मनशान ह्या वेळाचो अर्थ समजून काडगेचे वेळ कित्याक दिला एका फावटी गजेंत हांव आसलो एक मानेस्त आसलो बैल्या गांवांत आसलो परगांवांत मस्त जोडटालो हांवें एक दीस ताका विचारलें तूं इतलीं वर्सां जावन भायर आसाय आनी पुणी तुका इल्लेशें गांवांत रावून कांय इल्लेशें तुज्या कुटुंबा सांगता करशिल्या बरें न्ही गे म्हळ्यार हांव आसतना जोडचें बदर तांगतना जोडचें मागीर आसा मागीर रिटायर्ड जाल्या उपरांत मागीर गमात भोगची भाव भयणीनो हें म्हणलें हांवें कांय 1.5 वर्स तें 1.5 वर्स एक दीस खबर आयली हो मनीस हार्ट एटॅक जावन सरलो पळया
कोणा खातीर जोडलें ताणें. आमी सोडेपटी चिंता, आमी जोडटा, आमी मस्त जोडटा, तें करता, हें करता, मुखार म्हाका वेळ आसा म्हणून. तो वेळ कोणाच्या हातांत आसा? वेळ म्हणलो आमकां बाबा भयणीनो, वेळ म्हळ्यार आमी वाऱ्यार धरले बरी, कालें धरता आमी. म्हाका खंय धरूंक जाता की वारें धरूंक जायना. वेळी तसोच वेळ धरूंक जायना. वेळ आतां म्हजे मुखार आसा, हांव दर गाण घेतलो म्हळ्यार जायना. तो गावता वेळ, आत्तां मेळिल्लो वेळ आत्तां घडयेन मेळना म्हाका. आज जर देवान म्हाका भविश्य बरें जिवीत जिवंक एक वेळ दिला जाल्यार तो वेळ म्हज्या हातांत आतां मात्र आसा. आतां आनी एका घडयेच्यान तूं म्हजे लागीं आसचो ना. देखून हांवें कितें बरें करचें जाल्यार ह्या घडी करीचें. फाल्यां करतलो, परवां करतलो म्हळ्यार तो वेळ म्हज्या हातांत ना. वेळ म्हळ्यार तसोच. मस्त भाव भयणीन आमी चिंतीचें. देवान आमकां दिल्लें जिवीत अपुरबायेचें. आमकां वेळ दिला. मस्त जाण आमी वेळा विशयान चिंता पटयना, वेळाक आमी गमन दिना. वेळ फाल्यां मेळटलो म्हूण आमी चिंता, आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंता. सकाळीं थोडे फावटी जाग जाता, 5 वरां जाग जाली जाल्यार हांव चिंता आनी एक 15 मिनटांनी द्या, आनिल्लो वेळ आसा न्ही म्हणून. आनिल्लो वेळ आसा म्हणून चिंता थोडे फावटी. थंयत न्हीद पडली, मागीर पळयतना घडयाळ भितना 6 वरां जावंक जाल्यान गेलो. आज म्हणून मागण्याचो वेळच गेलो. आज हांवें इल्लेशें देवा कडेन बसून उलोवचो वेळच गेलो. परत्यान मेळटा ना. गेलो तो. तेच रितीन आमचें जिवीत. आज कांय इल्लो मोगान जियेता म्हण घरांत हांवें मोगान जियेल्यार जालें. आज इल्लें तुका घोवा गेल्ली बूस शिकयता, बायले गेल्ली बूस शिकयता म्हण आज रागान रावून तुका पळयता 2 दीस तुका बूस शिकयता म्हणजे तातलो वेळ रागान तुवें करशिल्लो जाल्यार, दुस्मान कांय करशिल्लो जाल्यार परत्यान तुका तो वेळ मेळना. मागीर आनी एकटी तुज्या घोवा कडेन बायले कडेन मोगान उलयता म्हळ्यार भविश्य तुका ताजे भितर आनी काल्यां घडटा. तुजी बायल तुजे तान पयस वचून जाता, या तुजो घोव तुजे तान पयस वचून जाता. वेळ गेलो, मोग करचो वेळ गेलो. संतोषपाची घडी गेली, बरें करची घडी गेली. भाव भयणीनो, वेळ म्हळ्यार तसो. देखून आमी सगळ्यांनी आज पयल्या सुवातेर देवाची उतारां उपदेशकाच्या पुस्तकान सांगता वेळ आसा हर एकाकी वेळ आसा. आमकां जल्मोवंक वेळ आसा, आमी जल्मल्या. आमकां मरूंक एक वेळ आसा. तो केदोळा उतरां ताचे मदें जियोंक वेळ आसा. जियोंक वेळ आसा. जियोंक म्हळ्यार पोट भरून जेवचें न्हिदचें खावचें न्ही. मनशा बरी जियोंक, अर्था बरे रितीन जियोंक, जिवन सार्थक करूंक, देवान दिल्लें जिवीत रुता करूंक, बरें करूंक हो वेळ दिला. त्या देखून तो देवा वेळाचो म्हत्व आमी समजचें. देखून आयचो वेळ आमकां दिला देवान. आयचो वेळ देवान आमकां दिला आमच्या बऱ्याक. देखून आमी समजचें. देखून पयल्या सुवातेर वेळाक म्हत्व दिवया. दुसरें, भाव भयणीनो, 2 रितीचो वेळ आसा. वेळ आसा एका वाटेन आज हांगा सांगलें वेळ आसा मरूंक, वेळ आसा उंटून काडूंक, वेळ आसा जिवशी मारूंक, वेळ आसा मोडूंक, वेळ आसा रोडोवंक, वेळ आसा रुदान करूंक, वेळ आसा फातर भायर उडोवंक, वेळ आसा वेंगी नासतना रावंक, वेळ आसा सांडूंक. नेगेटीव मस्त जाण आमच्या जिवितांत घडटा. आमच्या जिवितांत कष्टच, दुखूच, बेजारीच, निराशच, सलवणींत. एक वांटो भाव भयणीनो, एक वांटो. जिविताक 2 कुशी आसा. देवाचे उतर सांगता जिविताक 2 कुशी आसा.
आमचे जिवी सदांय रातच जावन रावना आमचे जिवी सदांय रातच जावन रावना उजवाड येताच देखून हे अनेक आमकां सांगता देव वेळ आसा जल्मूंक वेळ आसा रोवूंक वेळ आसा बरें करूंक वेळ आसा बांदूंक वेळ आसा हांसूंक वेळ आसा नाचूंक वेळ आसा एकठांय करूंक वेळ आसा वेंगूंक वेळ आसा सोदूंक बऱ्यो संगती मस्त आसात तुका जिवितांत तुका दोन कशी आसात हें सत हांवें तुवें समजून काडपाचें जायते जाण आमी जिवितांत बॅलन्स चुकले बरें जाता बॅलन्स करूंक शिकचें देवान बरें दिलां बरें तशेंच वायट दोनी आनीक कश्ट दिता देव दोनी स्विकार करूंक शिकचें कश्टी स्विकार करचें सुखी स्विकार करचें संतोश स्विकार करचें दुखी स्विकार करचें दोनी आसल्यार मात्र सोबू काळो रंग आसल्यार मात न्ही धव्या रंगाचो म्हत्व समजता पुरा धवेंत जाल्लें जाल्यार कितें आमकां व्यत्यास कळटो पुरो गोडूस जाल्लें जाल्यार गोडसाणेची या पुरो कोडूच जाल्लें जाल्यार गोडसाणेची आमकां अनुभव जातो की जायना देखून देवान गोडसाणी दिल्या गोडसाणी दिल्या गोड करतना कळटा कोडू कशें आसा कोडू करतना कळटा गोड कशें आसा दोनी जाय गोडूच केल्यार पावना गोड केल्यार दोन सांबाळ जातात पोटांत सडणें जाता देखून गोडसाण इल्ली पडल्यार तें समान जाता बॅलन्स जाता जिवीत देव सरसंगती आमच्या बऱ्या करता कश्टी दिता संतोशी दिता देखून आमी दोनी स्विकार करूंक शिकचें पुरपुरचें न्ही देवाची मांडवळ आसता तशी देव अर्संगती आमच्या बऱ्या करता म्हणून आमी समजून घेवया आनी तिसरें निमाणें भाव भयणीनो जिवितांत आमी मस्त संगती करता पूण आखरेक आमच्या जिविताचो फळ कितें मनीस जोडटा करता आखरेक आमी कितलें तातूंत पावूंक शकता कितलें तातूंत व्हरूंक शकता देवान आमकां कितें हांगासर सांगता देवाचें उतर तुज्या जिवितांत संतोश जोडून प्रयत्न कर तुवें जर तर तें की चिंतल्यार हांव कितें मस्त जाय म्हूण चिंतल्यार तुका संतोश ना देखून मनुश्याच्या जिवितांत मेळिल्ल्यान तृप्ती पावचेंच कर संतोश तुका कितलें दिलां तितल्यान संतोश पाव अर्दें काप्पू च्या पियेल्यार हा आयची च्या बरी आसली अर्दें काप्प पियेलो बारीक कशी जाली देखून पूण तूं 3 कप्प तितले च्या पियेलो जाल्यार काले म्हणटी बरी जाती ना 3 कप्पां च्या पियेल्यार तें कांटलो येता मागीर छे बरें ना जिवीत म्हणा तशें मेळिल्ल्यान संतोश पाव ह्या घडये तुका कितें मेळ्ळां संतोश पाव बरें कांय इल्लेशें देवान तुका आशिर्वाद केलो संतोश पाव आयच्या दिसा देवान तुका इल्ले पयशे जोडूंक शकलो संतोश पाव एक दीस तुका चड मेळटले वेळ तो वेळ येताना तुजो एक वेळ येता संतोश येता म्हणटे तुका भलायकी सडना पेंकाड दुखता फाट दुखता पांय दुखतात ओळटात तूं कितें करताय म्हाका भलायकी ना रडताय की रडनाका देवा ते संतोश पाव देवा म्हजे पांय इतले पडटात जाल्यार म्हाका चलोवंक जाता न्ही देवा ही म्हजी फाट पळया इतली पडटा जाल्यार म्हाका काम करूंक जाता देवा म्हाज्या ही म्हज्या पोटांत कितलो उलोप येता जाल्यार जेवंक जाता म्हज्या दोळ्यां पळया एक कितें एक थरथर जाल्यार म्हाका दिश्ट आसा पळया पॉजिटीव देव नांवाचें उतर सांगता तुका कितें देवान दिवं ना म्हूण चिंती नाका देवान कितें दिलां म्हूण चिंत संतोश पाव आनी देवाक अर्घां दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळे आमी देवा ते संतोश पावया देवाक अर्घां दिवया आमचे जिवी समर्पया
देवा कडेन आमी सांगया सोम्या आमकां तुवें भेट दिलाय सोम्या आमकां तुवें जिवीत दिलाय आज हे जिवीत तुका आमी समर्पिता संतोष जावं दी दूख जावं दी सोम्या आमी सगळे तुजे मोगान घेता आमचे जिवीत हर एक दीस तुज्या मोगान जियेता उजवाडान ते जियेता संतोष इतरान ते जियेता दूख स्वीकार करता संतोष स्वीकार करता आमच्या जिवितांत आमी बरें करता सोम्या इल्लेशें तरी बरें करता कांय इल्लें आमकां तुवें दिल्लें तरी आमी सोम्या संतोष भोंवता देवाक आमी समर्पण दिवया आमचें जीवन कशें जावन आसा देवान आमकां दिलो वेळ देवान आमकां दिल्लें सगळें बरेंपण देवान आमचेर केल्लीं आशिर्वादां देवान आमच्या कुटुंबान केल्लें बरेंपण देवान आमच्या मोतीक दिल्लो संतोष देवान आमकां दिल्लें संवसारी आस्त बुदीक देवान आमकां दिल्लें धन दिरवें देवान आमकां दिल्लीं आमची म्हणली मनशां देवान आमकां म्हणलें आमची भुरगीं बाळां देवान आमकां दिल्ली ती दिसती परती दिसाची जोड आनी कितें आमकां दीस परती एक म्हूण जिवंक अरे एक देवान आमकां अत्पीक सकत ताजें तें उतर मोतीची बेस जाराय आमचें तें कान म्हणून आमकां ताणें दिलो भावाट ताणें धैर हें सगळें देवाक अर्गंत ताका आमी समर्पया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण आमी गीत गावया म्हज्या जिणयेन तुजी खुशी करूंक तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या शिकय म्हाका सोम्या म्हजें धाम तूं कितें अपेक्षीताय म्हजें धाम तूं कितें अपेक्षीताय तें सर दाखय सोम्या मागणें जावं दी वाटेक म्हाका मागणें जावं दी वाटेक म्हाका खुशी तुजी करूंक खुशी तुजी करूंक दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्णकायेत वाडोवंक संपूर्णकायेत वाडोवंक म्हज्या जिणयेन तुजी खुशी करूंक म्हज्या जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या शिकय म्हाका सोम्या म्हजें धाम तूं कितें अपेक्षीताय म्हजें धाम तूं कितें अपेक्षिना सर दाखय सोम्या सोम्या मागया आमी एक घडी भर सोम्या लागीं आमचें जीवन ताका समर्पया एक घडी भर आमी सगळे आमच्या जिवितांत कश्ट येतना जेजू कडेन आमी धैर्य मागया सोम्यान सांगला एक वेळ आसा आमकां थोडे फावटी जिवनांत आयिल्ले कश्ट स्वीकार करूंक सोम्या जेजू जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येतात पिडा शिडा येता नश्ट जातात आर्थीक संकश्ट येता कंगाल जाता घरांत ते समाधान पाड जाता आशिल्ल्यो संगती मेळनात शिंतलीं कामां जायनात घरांत कितें खंयच तृप्ती बगना माथ्या कडल्या पांयाक केना पांया कडल्या माथ्याक केना हात गेल्लें काम जायना त्या निराशी जाता भुरग्यांक तावन मोग मेळना हात धरल्या पती तावन मोग मेळना ह्या पतीनी तावन मोग मेळना
बरें केल्यार वायट आयकोंक मेळटा, समाधान मेळच्या बदलाक मोती बेजारायस मेळटा, एरांदावन बरी उतरां मेळच्या ठिका मेळटा, आमचे विशयांत वायट उलयल्लें आयकोंक मेळटा, खंयच्या रितीन बरें केल्यार मेळचें दुखूच, हांवें बरें मागल्यार म्हाका मेळचें वायट. सोमयान जेजू असले कश्ट येतना, असली बेजाराय येतना, असली परिस्थिती येतना, निराशेक सांपडतना जेजू म्हज्या जिवितांत एकसुरो जाताना कितें करचें कळनातल्या वेळार, काळोखांत आसल्या वेळार, जिवीत सलवल्ल्या वेळार, कंगाल सल्ल्या वेळार, खंयच वाट मेळनातल्या वेळार सोमयान जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका धैर्य दी, बळ दी जेजू. आज तुजे कडेन ती सकत मागता, तुज्या कृपेन म्हाका भर. म्हज्या जिवितांत सर्व कश्ट, कंत, बेजाराय, निराशा सर्वांनी नश्ट करूये की सोम्या स्वीकार करून म्हाका शिकय. तुजी कृपा मागता. आयक म्हजें मागणे सोम्या देवा, उदार काळीजून दे म्हाका आयच्या दिसा. मागया आमी सोम्या कडेन, आमचे खातीर मागल्या आमी, हेरा खातीर मागया. कितलींशीं जाणां संवसारांत कश्टांत आसात. आज साविशेन पावलो ताचें बेस्त आज. साविशेन पावलो आपल्या जिवितांत दुर्बळां खातीर चिंतलो, कश्टांत आसल्या खातीर चिंतलो, आदारनातल्या खातीर चिंतलो, जेवणांतल्यान जेवंक दितालो, तानेल्ल्यान पियोंक दितलो, आसरोंतल्यान आसरो दितलो, दुबळ्यांची सेवा करतलो. तेंच ताचें जिवीत तस्सो संतोश. सोम्या आज आमी मागता विशेश जावन कश्टांत आसल्या खातीर. हांव कश्टांत आसा वय सुख्या, म्हज्या वयल्यान कितलीं जाणां कश्टांत आसात. कितलीं जाणां आज निराश्रीत जाल्यात. त्या झुजांनी आपलीं घरां उगडावन थंयची घर ती पिठो जाल्यांत निराश्रीत जाल्यात. कितलींशीं जाणां आज घर नासतना, आपलो जागो नासतना भाड्याच्या घरांनी येतात, खंय रस्त्यांनी न्हिदतात, मार्केटींनी वचून न्हिदतात, मेळिल्ल्या जाग्यार वचून दीस काडटात. सोम्या कितलींशीं जाणां घरांतलीं मनशां आसात. कितल्या जाणांक जेवंक खावंक ना. आमकां तुवें खावंक जेवंक दिलां तरी, पूण कितलींशीं जाणां खंय सारकी कचऱ्याच्या डब्यांतलें वचून मिसून खातात. खंय सारकी कोणाक उडयल्लें खावन ती मिसून खातात. तांकां खावंक जेवंक ना. सोम्या असली परिस्थिती कितल्या राष्ट्रांनी आसा. कितलेशे कडेन लोक दुर्बळकायेंत आसा. सोम्या असल्या लोकां खातीर आमी मागता. साविशेन पावलून चिंतले बरी, आमकांय चिंतूंक शिकय. आमकांय आमचें मन दयाळ कर. आमी तांचे पासत मागूं. खस येतना तुवें आमकां कांयलें दिल्लें तें वांटून दुर्बळ्यांक दिवंक आमकां तूं शिकय. सोम्या तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मागया आमी विशेशान आमी मागया आज दुर्बळांची सेवा करतना खातीर, विशेशान वैशांतीक भावां खातीर. सगळ्या संवसारांत सामिशेन पावल सभेची सभा आसा. वैशांतीक भाव भयणी दुबळ्यांची सेवा करतात, दान वट्टो करतात, दुबळ्यांक घरां बांदतात, पेड्यास्तांची कुमोक करतात, तांची साखरी करतात, आदारनांतल्यान आदार दितात, कश्टांत आसल्यान धैर्य दितात, लोकांचीं दुखां बसतात. तांचे खातीर मागया. देवान तांकां दिल्लें मिसांव ती करतात. कितलें बरें काम करतात. सोम्यान केल्लें काम ती मुंदरून व्हरतात. तांकां बळ भलायकी मागया. कितलींशीं सिस्टरां
कितलेशे हे आसा कितलीशी नायिका दुर्बळांची सेवा करतात मार्गारांतल्यान विसरून ती उखल नडटात तांकां जिवीत दितात तांकां नितळ करतात तांकां नाणयतात आनी तांची सेवा करतात खावंक जेवंक दितात आज काळोखांत आसतना तांकां उजवाड दितात सोम्या असल्या खातीर मागता हांव जेजू दुर्बळ्यां खातीर कश्टांत असल्या खातीर निर्गतिकां खातीर आदार नातल्यां खातीर पिडेस्तां खातीर सोम्या वावर करतल्या आपले जिवी समर्पितल्या असल्या भावां भयणीक सोम्या आशिर्वाद दी तांकां तांचे मिसांवांत जैत दी आनी तांकां सदांच बरी कृपा दी म्हूण तुजे लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका मागे आमी सोम्या कडेन आमकां जिवितांत संतोश भरीत करच्याक मेळिल्ल्यान तृप्ती पावंक जर हांवें खंयसरी सोम्याक दुखयलां पुरपुरलां म्हज्या जिवितांत हांवें कंप्लेंट केला म्हाका तें मेळोंक ना हें मेळोंक ना म्हणून आमी सक्कड सोम्या कडेन सांगया सोम्या आमकां तृप्तेन जिवंक शिकय मेळिल्ल्यान संतोश पावंक शिकय आशा काडून उडय आमची ती आपणाई काडून उडय लेका व्हरती आशा काळजांतली काड आमचे तेवून पयशां खातीर जियोवच्या बदलाक वस्तू खातीर जियोवच्या बदलाक मातये खातीर जियोवच्या बदलाक संवसारी कुशलाक खातीर बदलून जियोवच्या बदलाक तुजे खातीर भावा भयणी खातीर कुटुंबा खातीर म्हज्या मनशां खातीर हेरां खातीर जियो म्हाका शिकय सोम्या तो मोग म्हज्या काळजांत घाल म्हूण तुजे लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका मागीं आमी आसयतानी तांचे त्या सामान धाडल्यांत कुंदापुरतून एक भयण तिच्या पुताक एक बरें काम मेळोवंक मागता एका भावाक कॅनडांत विजा आनी PR मेळोवंक ताच्या कुटुंबाची मागतात दुबय एका भावाक आनी भयणीक एक बरें काम मेळोवंक कुटुंबाची मागतात नॉर्बर्ट मनीस म्हणलो भाव किडनी पिडेन कसता डायलिसीस जाता ह्या पिडेंतावन गूण जावच्या खातीर मागता एक भयण आपलो पती आस्पत्रेंत आसलो गूण जावन डिस्चार्ज जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एक भाव दुबय गेला थंय एक बरें काम मेळोवंक आनी ताणें ताची वायट इश्टागत सोडूंक ते एका चलयेची क्रिस्तांव चलयेची इश्टागत सोडून बऱ्या वाटेक परतूंक मागता एक तरणाट्याक अवघडांत पडून सट मार जाला आस्पत्रेंत आसा बेगीन तो बरो जावं आमच्या स्वाद मेलविनसच्या भयणीचो पूत हांगासर त्या दिवच्या ताच्या ट्रिटमेंटाक आमी थंय बरो जावच्या खातीर तशेंच दुर्बळ्या कुटाम ताच्या ट्रिटमेंटाक गरज शिकूंक मेळोवंक मागतात एका कुंदापूर एका कुटुंबाक एक भाड्याचें घर मेळोवंक आनी ताच्या संत घराचें काम सुरू करून जावच्या पासत तांच्या कुटुंबांत एका भयणीक बारायणांत काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक मागतात एका भयणीक तिच्या पांयाचे दोनी गांठीक ऑपरेशन जायचें म्हळ्यार डॉक्टरान चलोवंक जायना ऑपरेशन नासतना ही पिडा गूण जावच्या पासत मागतात एका भयणीचें अर्दें ऑपरेशन बऱ्या तरेन सक्सेसफूल जावच्या खातीर मागता एका भयणीक दुबय काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक मागता एका भयणीक तिचें थायरॉयड गूण जावन ओवरवेट उणी जावच्या पासत मागता एक भयण गोंयांत तिच्या पुताक आस्पत्रेंत आशिल्लो आनी मार दीस जाले आस्पत्रेंत आसा बेगीन बरो जावन सुटका पाटी येवच्या पासत मागता वायलेट म्हणली भयण मुंबयतावन तिच्या पतीची किडनीची पिडा गूण जावं आनी नातवाक बरें काम मेळोवंक मागता एक भयण तिची कोर्ट केस कितलो तेंप जाल्यार पर्याय जायना ती बऱ्या तरेन तिरसोवंक आनी तिका मेळोवंक असो पर्याय मेळोवंक मागता आमच्या हप्त्यान दियाकोनाची वोड आसा दैत्य दियाकोन तांकां वोड मेळटा ती बऱ्या तरेन जावच्या पासत विनंती केल्या एक भयणी एक सूर्य आसा निरंतर वायट चिंतनां तिका दोसतात ह्या वायट चिंतनां सुटका ती मागता हे सर ही रात आमी भेटोवया जेजू
आमचे इरादे भेटोवया. सोम्यान जेजू आज हे सर्व इरादे तुजे मुखार आमी दवरता. कितलीशीं आमची भाव भयणी सोम्या कश्टांत आसात. तुज्या आदाराचो गरज आसा सोम्या. काळोखांत आसात. तुवें उजवाड दिवची गरज आसा. सोम्या तुवें ताका आपण गूण करची गरज आसा. भलायकेची गरज आसा. कश्टान आसता ते भायर हाडची गरज आसा. बिडेंत तांकां भलायकी दिवची गरज आसा. बियाच्या आकांतान तांकां तुवें सोम्या धैर्य दिवचें गरज आसा. सोम्या जेजू तुजी कृपा वाडय. ह्या आराधना मारी पास सोम्या हर एकला तूं आपण आनी गूण कर. ह्या उंड्यार तूं हांगासर आसाय. ह्या आराधना कुमो करचे आमच्या दानीक सोम्या आशिर्वाद दी. हे आराधना सगळ्या लोकांक पावचे खातीर तांणी सॅक्रिफायस करन सोम्या आज आचेतावन आत्मी बरेपण जोडच्या खातीर त्याग करता तांकां आपण. हे आमकां आराधना प्रसार तेच्या डिवायन टीव्हीच्या मालकांनी तेजे शिबंद तेच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. हांगासर ह्या आराधनाक जेजू आमकां आल्तार सोबयतल्या धन भयणीकांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतले आमच्या संगीत दितल्या भावांक आनी भयणी हर एक लाख आशिर्वाद दीत कर. हांगासर सेवा दिवंक आशिर्वाद दीत कर. जैतीन ते सवा हांगा सोम्या तुजे मुखार दवरता. हर एक ते सवा आमी भेटोवन दिता हांव सोम्या. तुजी कृपा आमी मागता जेजू. आज ह्या घडये आमच्या काळजांनी तुजी सकत वाडून दी. निंबेर आमी पडया. हातू बारया सोम्या ते आमी स्तुती करया. हर एकली देवाची कृपा ह्या घडये देवून दी. आमचे हात आमी उबारत आसतना देवाची स्तुती करतना पवित्र सकत वाळटली. आमच्या काळजांनी कश्टांत आसल्या पिडेंत आसतना हर एकला जेजूची कृपा तांचे ती वाळटली. हालेलुया 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 जय 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 हे स्वेत जय 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 Jesus, let your power come, Lord Jesus, let your power come, let your blood, Jesus, touch and heal us, Jesus, we believe and trust you, let your power come, touch the hearts of the people, Jesus, come and heal and touch it, hallelujah. Sacramenta, sasnama koroya, purvilya rupa otlak novioriti adarya, solvon vecha askat vishya पावाडताचे बळदेव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीजा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान अर्जिता तुका दोगांच्या Spirit, समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा विशेष क्रमाने घाल तुझ्या कष्टाचा उडा आमकां सोडलाय. तुझ्या आशीर्वादाच्या वर्षदान तुमचे ते आमी भोगीस रको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारान आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेतन रथ करताय ससनाचे ससना. आमेन. मुझा जिणये तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तम तूं कितें अपेक्षीत
तेंसर दाखय सोमिया मुझ्या जिणयेन तुजी कुशी करून शिकय म्हाका सोमिया मुझे तूं कितें अपेक्षिताय तेंसर दाखय सोमिया